नानोस्कर हांव इंटरनॅशनल हिंदू महासभेचो गोंयचो प्रेसिडेंट। आयज कोविडाक लागून खूब लोक मरता। जो तो समाज हा आपल्या समाजाक लागीं वडटा, पण आमचो समाज जो हिंदू आता विखुरलेलो जाल्लो। हे बस्तोडचे मोडे आयज बस्तोड हो मनीस रामा नायक, अशोक रामा नायक हो बस्तोड मेलो कोविड जालो। तेका तेंच्यांनी मसुंड्यान घेवंक ना हिंदू भावांनी आमच्या। आता हिंदू जर अशें करूंक लागले दोशी लावणेपणां आनी ते म्हापश्याक घालूंक लागले म्हणजे बस्तोडकार तेका उलपयल्यार मरतात आनी म्हापशेकारांक काय जावचें ना। अरे तुमी खंय वयताले ते मोड्याकूय तुमी सोडिनात। ह्या मनशान म्हापशेकारांक वोट घालूंक ना। हो पळय मेला अशोक नायक, हेणी तुमकां बस्तोडा वोट घातला, तुमच्या पंचायतीक हेंच्यांनी वोट घातला आनी तुमी आयज तांकां हांगर धाडटात। तुमकां मरे लज बेशरम तुमी सारके, अक्कल नासली पंचायत तुमची बस्तोडची। तुमकां माती अक्कल ना। एक हिंदूचो एक वोट हो तुमचो, तुमी तुमचो भाव पिड्यार जाता तुमी दुसऱ्या तुमच्या गांवांत घेयना। अरे बेशर्मान कसले तुमी आपल्याक वोटिंगान रे परत। सीएम तुमकांय सांगता आनी तूंच आमचो खरो म्हटल्यार तारणहार हेचेर एक्शन घेवप। जे त्या गांवांनी जे मडी घेयना हे मसुंडे पळय अशें कित्याक बांदल्यात तांकां विचार सीएम तूं आतां ओगी राव नाका। आनी हो कर्फ्यू आतां कर्फ्यू तेंचेर लाठीचार्ज करा ह्या दुकरांचेर। कोण येता ते म्हाका विचार। हांव विनायक नानोस्कर फ्रॉम कालांगूट। कोण कितें हा कोण हा कोणाक कितें विचारूंक जाय कितें करूंक जाय म्हाका विचार। हांव गोंयच्या भावांक लागून हें करता, म्हाजी खबर काडत। खूब वायट दिसता हें। आयज हिंदूंक अशें घडलें, आयज आनी खंयच घडना। ही आमची हिंदू मदीं दुखळी माजता ती हेका लागून। असले थर्ड क्लास मनीस जे पंचायतीन बसतात आनी तुमी निवडून दितात, हेच्या कडेन तुमकां हिंदूंक तुमकां सांगता हे म्हळ्यार तुमी बसयलात थंय तुमी तुमचे हे तांकांच आजाद वाजाद रेजोल्युशन घेयात की आमी मेले जाल्यार तुमी आमकां खंय जळोवंक धाडटल्यात ते तुमी आमकां दितालेत काय म्हणून। मेल्ल्याचो कोवीड जाता रे, मेल्ल्याचो कोवीड जाता। आतां म्हाजो थंय सोयरो मेला, हांवें ताका उखलून ताका हाडला। कोणाय तो आसूं हांव काम करता। आपले मेल्ल्याक तुमी सांगता बेशरम तुमी। मागता तुमकां सगळ्यांक असली पंचायतीक रीच शिकोवंक जाय। ऐकात तुमी बसोडकार तुमी सांगात आता बसोड आमी कमिटी आहा ते सांगतात ना तुम्ही पणजे व्हरा हांगा व्हरा थंय व्हरा कित्याक व्हरा। अरे आमी बसोडकार मरे, आमचो आयज भाव मेला। हांव मुस्लीम, म्हाजो भाव तो हिंदू, म्हाज्या मावशेन चोडो तो। हेंकां सांगलें आमी कितकी रिक्वेस्ट केली, पंच मेंबराक रिक्वेस्ट केली, तिकल्याक फोन मारलो, हेंकां फोन मारलो, हेंची पांयां पटांनी गेले तरी हे म्हणटात ना आमी बसोड्यान जावंक दिवची ना। कित्याक बसोड्यान जावंक दिवची ना? तुमी म्हापशा कित्याक जावंक दिता? म्हणजे तुमी म्हणटा की म्हापशाकार मरो, बसोडकार सगळे हात सुशेगाद करून रावतले। हे नाका कसले न्याय दिला हो तेणे। आमचो अशोक नायक वोटिंग करता, भाईन सांगला ते सारखे। अशोक नायक वोटिंग करता बसोड्यान आनी तो मेला बसोड्यान, ताका लासून जालो बसोड्यानूच। पूण हेंची दादागिरी, हेचे कमिटी मेंबर आहा पळय तेंची दादागिरी हेच्या फुडें चलचें ना। आमी झगडटा कित्याक फुडें बसोड्यान हजारांनी हिंदू लोक आहा। फाल्यां ते मरतले, तेंची भुरगीं मरतले, सगळे लोक वयतले खंय? पणजे वयतले, हांगा वयतले, मडगांव। लोकांनी मातशें सुदरात कमिटी वाले तुमी मरे थर्ड क्लास कमिटी म्हणटा आख्या बसकोडची। आमी कालापूर फोन केलो, हांगा कोल्हे फोन केलो, परवरी फोन केलो, सगळे खंय म्हणटा अरे तुमची बसकोडची थर्ड क्लास मरे कमिटी म्हणटा। आमचे कोविडान आमचे सोयरे मेले म्हणटा ते म्हणटा आमी हांगासर आमी लासलो म्हणटा। कसले रे कितें चलता? सीएम सर तुज्या कडेन एक रिक्वेस्ट करता, मरत आसा तुज्या एक रिक्वेस्ट करता की बसकोडची आमची कमिटी आहा पळय मेंबराची बसोंडी ती तेंचे जेवूं ते लग्न करता। तुझ्या कडेन एक रिक्वेस्ट करता, मुस्लीम धर्माक म्हणून तुझ्या कडेन एक रिक्वेस्ट करता आमच्या हिंदू भावांक एक सेपरेट बसकोड्या मसोली बांदून ती बी स्पेशल कोविड बाकी आमचे भाव कितें उलयता चाल करा हो भाव। गांवकारांची मसोंडी म्हणटात पळय ते तांकां लागून घाला म्हणून सांगता गांवकारांचे। आनी प्रमोद सावंत एकूच नापता आमकां मसोंडी सगळ्यांक वावून दी। हिंदू क्रिस्तांव मेलो क्रिस्तांव आपल्याशी व्हरतात, मुस्लीम मेलो मुस्लिमांक आपल्याशी व्हरतात। ते फाल्यां म्हणटले मुस्लीम लोकांक तुमी वचा तुमी हे करा। कितें चल्ला कितें खेळ चल्ला मरे, मरता त्या मनशाकूच सूख ना, खेळ चल्ला उलय रे। हांव सीएमा कडेन आनी आमचो आजोचो MLA ब्लँक टिकलो कडेन इतलेंच मागता की हे जे आमचे सर उलयलात आनी आमचे मुस्लीम भाव उलयलात तेंचेर आनी आमचे हे सगळ्यांचे मातशें आयकोन
हेच्या पुढे जर बस्तोडे आसूं नाजाल्यार आनी खंय आसूं पूण तांची बॉडी त्यांच्या गांवान म्हणजे पंचायत आसूं ते सिटी आसूं त्यांच्या गांवान पावोवपाचें जे आमकां आयज त्रास जाला ते दुसऱ्यांक जावचे न्हय इतलेंच म्हाका बसकोड अशोक जाता पळय बसकोडकारांनो पळय बसकोडकारांक पळयात आणि तुम्ही दाखयात बसली तुमची कोणी सात जाण कोण हात पळयते कमिटीवाले तांकां दाखयात हेच पळय दाखयात बसोड म्हापसा नेला आमी म्हापसा नेला 50 जाण मेले आणि फाल्यां बसकोडचे 50 जाण मेले तांकां खंय वतले तुम्ही बॉडी जर घेना ते कोण कोण वतले? सगळे मरपाक कोविड सगळे मारतले कोविडान बॉडी सगळे कितें कोरोना जाता सीएमान याच्यावर मातशी स्ट्रीक कारवाई बसकोडाची बॉडी आमी बसकोडकारांनी 10 जाण कोण बांदला पळय बसकोडकारांनी एक लग्नाचे हॉल बांधा म्हणून सांगता मसोंडीन बरी बांधल्याची मसोंडी गोंय भर हिंदूवाल्यांक ही लज केल्यात तुम्ही बसवडकारांनी हिंदू धर्मांक तुम्ही लज केल्यात म्हणान आमचो धर्म हो तुकड्या जावन असो पडला विकरून उडयल्यात तुम्ही धर्मांक तर एकठांय हाडटाल्यात तुम्ही मरणांक पासून तुम्ही तर अशे पार्शलिटी करूंक लागल्यात जाल्यार देवाचो पावले साहेबा मसुंडीक तुमकां व्हरो बेगीन आता आम्ही मुस्लिम धर्माचे कित्याक आमकां अशें लागना तरी आमी सगळे वावरता कित्याक